आज कित्येकशे वर्सां जाली स्वातंत्र्य जावन आमकां हांगा कनेक्टिविटी कसलीच नाशिल्ली। आमच्या भुरग्यांक खूप त्रास जातालो। ते कॉलेजीन वयताले, केन्ना सुटी आसली जाल्यार ती रातची नोटीस काडल्यार आमकां सकाळची कळटाली कॉलेजीन पावतकीर की आयज सुटी आसा म्हणून। अशें कित्येकशे खूप शिक्षणाक सुद्दां आतां सगळें ऑनलायन जाल्ल्या कारणान आमकां खूप प्रॉब्लेम जातालो। आमी कित्येकशे वर्सां जाली खूप प्रयत्न केलो, कोणाकडेन नेटाकडे गेले, कोणाकडेन टावर घालपाक आमी हे केले, पूण कांयच जावना। कित्याक हे पयस असल्या कारणान आमकां कोणी सहभाग तितलो दिवंक ना। कित्याक आमी कालेच्यान मेन काले आसा विलेज आमची, थंयच्यान 5 किलोमीटर भितर पडल्या कारणान आनी हांगा लोकांची लोकवस्ती खूप कमी आसा, त्या कारणान आमकां तितलो सहभाग कोणाचो मेळूंक ना। पूण बाई फाटले फावटी तेंची एक हे आसा, तेंच्या आईच्या नांवार सुहासिनी आरसेकर हांचे एक ट्रस्ट आसा, ते हांगा सत्री वाटपाक गेल्ले। ते जावन म्हणपाक लागले की हांगा कसली कनेक्टिविटी ना आनी तुमी कशे रावता आनी तुमचो सहवास कसो जाता हांगसरल्यान कनेक्टिविटी बाकीच्या लोकां कडेन कशी जाता। म्हणून आमी म्हटले की आमी हाच्या पयलीं तशेंच येयला, कित्याक आमचे कडेन काय ऑप्शन ना म्हटले। मागीर ते म्हणपाक लागले कितें आपूण तुमकां एक आश्वासन दिता म्हणपाक लागलो, फुडले फावटी हांव हे चवथ येवच्या पयलीं 1 म्हयन्याच्या भितर तुमकां खंयच्या परिस्थितीन ही कनेक्टिविटी करून दिता। आनी तेणी आयज ती फुलफील केल्ली आसा। चवथीक 2 दीस आसतना आमी गांवच्या वतीन तेंच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा। आमचे संकेत भाऊ आरसेकर हांणी आमकां खऱ्यांनी खूप गरजेची म्हणटात, खऱ्यांनीच आमच्या भुरग्यांक खूप जाय आशिल्ली। म्हटल्यार तांकां अशें नेटा खातीर खूप प्रॉब्लेम जाता। तेंचे टिचरींनी बी मेसेजी घातल्यो जाल्यार तांकां त्यो सकाळच्यो पावताल्यो। आमी एकदां अशें जालां स्कुलान वचून सुद्दां रिटर्न येयला, मागीर आमकां अशें खूब त्रास जाताले। आनी आमकां फर्स्ट टायम हांगा डोनेशन केला कितें इंटरनेट म्हणजे एक आतां मॉडर्न अशी एक अत्यंत गरजेची वस्तू। आनी त्यांनी आमच्या हांगा यूथ भुरग्यांक किती नेसेसिटी आसा ह्या टायमार 21st सेंच्युरी किती नेसेसिटी आसा ती त्याच्या मायंडाक आयली। आनी त्यांनी हे जाणून त्यांनी आमच्या आज ह्या इंटरनेट जगाक हेची नेसेसिटी आसा म्हणून स्काय नेट अशी आमच्या फॅसिलिटी दिली। आनी आमी त्यांचे एक फर्स्ट डोनर आसा हांगा, तो त्यांचे आमी अभिनंदन करता, तांकां थँक म्हणटा। आनी हेचे फुडें ताका आमी उज्वल अशें भविश्य लावो अशें आमी म्हणटा। आमी हांगाचे हांव एक आसा, आमी खूब वर्सांचे आमी एक कार्यकर्ते बीजेपीचे फावंडर मेंबर। आता ते कितें तरी प्रत्येकाक कितें तरी आशा आसता, त्यांनी आमकां हांगा दिल्या सगळ्यांक कितें डोनेशन अशीच आशा फुडें आमी दवरता की कितें आमकां कितें दिवपाचें हेजे फुडें सुद्दां। आनी तेजे देवा कडेन आनी आमी सुद्दां सगळे मागता की तो कितें ताका कितें ड्रिम्स आसा तेजी सगळी फुलफील जातली।